आनी प्रिंट मिडिया आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक म्हाका पडलें कित्याक हांवूय तर प्रेसाक वचना आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सारकी गजाल हांव तर गोंयचे पोरचे पावयना गोंयची स्पर्धा म्हणटली खंय जाल्यार म्हजेर कितें एलिगेशन घातलें ती सत म्हणून आनी कित सत आनी कित फोट ती हांव तुमचे मुखार हाडटा आनीक मागोता तुमचे उलोवता ते खंयचे लायनी चलता आनी कितको चलता ते आनी आमी सारके पॉलिटिशियनाक कितको टार्गेट करता ते तुम्ही काल व्हिडिओ सर्क्युलर गावलेलो आसलो फिडल पेरेरा आनी हो व्हिडिओ सर्क्युलर जालो काल सकाळी एट अबाउट आय थिंक म्हाका दिसता पोस्ट लॉन्च जेन्ना जालो तो हो व्हिडिओ कस्टडी हाडलो पळोवप आतां हो व्हिडिओ आहा तो तेणें घडया एक दीस पयलीं काळ आसलो कित्याक ते ह्या व्हिडिओची घडसां वीस करता आनीक व्हिडिओ स्टार्ट करता काल वायरल जालो वायरल जाता पोस्ट लायता म्हाकाय जाल्यार तो म्हाका दिसता 4 सुमार येयलो पण धाडलो आनी हांवें तो आयकिलो आनी तेजेर जे ती भास उलयला ते म्हाका दिसता एक एक्टिविस्ट म्हण ते भोंवता एक बरी गजाल तेणें लोकांक बरी लोकांक सजवता लोकांक फुटवता लोक मान्य करता ते भाशेन तेणें घालपाक जालोलें आपण सारकें जाल्यार पूण फ्रस्ट्रेशन काडलें त्या व्हिडिओचेर एक मुगेलो वॉयस रेकॉर्ड केला पयशे दिता म्हण ते आनी ह्या व्हिडिओचेर हांवें ताका सांगिल्लो प्रॉमीस केला हो आतां व्हिडिओ ते काडला 3 दीस पयले म्हाका दिसता पयल्या दिसा जावपाक शकता घडसाच्या वा दुसऱ्या दिसा घडसा जावपाक शकता पूण हो व्हिडिओ कोण भायर काडला अलर्ट गोवन आतां अलर्ट गोवन म्हणटा ते कोण हो व्हिडिओ पयले 17 तारखेर हो फोटो वायरल जालो आनी हे कोण वायरल करपी ते आतां सांगत तुका हो एक उपरांत हो फोटो तेगेले पेजीचे भायर सरलो जेयलें आसलो ना आनी 4 व्हिडिओ काडले एकूच दिसाक 4 व्हिडिओ काडले एकूच दिसाक आनी ते व्हिडिओ दर एक दिसाक सेपरेट भायर काडले एकलो पयलो शंकल पलगी उलयला आनी कित्याचेर उलयलो एक्टिविस्टाचेर हांव उलयलो म्हूण एक्टिविस्टाचेर हांव उलयलो म्हूण की एक्टिविस्ट पयशे घेताय एक्टिविस्ट म्हणजे वेगळ्यो नुगालो गोश्टी करताय हांव ते भाशेन कोणाची कांय उलयलो ना आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान पावोवपाक जाय आयज हो व्हिडिओ वायरल जाला गोंयांत आख्खो गोंयभर वायरल केला तेणें तेगे कोण थोडे आहाय तेणी वायरल केला हांवें म्हगे लायफाक तुमकां जाणा आसतलें हांवें 15 वर्सां MLA म्हूण काडलो हो आमदार म्हूण काडलो हो मंत्री म्हूण काडलो 4 फावट हांव निवडून येयलो 4 फावट मंत्री जालो हांवें म्हगे जिवितांत बियॉन्ड माय लिमीट हांवें जायत केला लोकांक जायत केला पूण म्हजे चोरयेचो एक पूण कोण म्हणटा बाबा म्हणजे चोरयेचो हे आहा म्हूण आरोप आहा म्हूण चोरयेचो हांवें म्हाका मुगेले एकावंट बंद जाल्या री सीज केल्या री 2010 मुगे एकावंट सीज केलो आयज पासून सीज केलो आयज पासून आनी हांवें तर कोणाकडे ग्रे मार्केटाक इंट्रस्टान पयशे घेयले आनी कांय म्हाका वेल विशरान म्हाका हेल्प केलो हांव उपकारी म्हाका दिलें हेल्प केला म्हाका मुगे वेल विशरान हेल्प केला जायना न्ही पूण हांवें मार्केटाक हे भाशेन
ग्रे मार्केटाकूय इंटरेस्टान पयशे गेले. आतां हे फिडॉल आतां समोर पावता हांवें पयशे ताका घेतले म्हणून म्हाका आसा 5 वर्सां पयलीं कोलवा police station in front of 2 people. PI was there and she was there very much and it was recorded. 12 तारखेक कंप्लेन करपाक कितें हांव वचून घरा कडेन मुगे घराको येयले गॅरेजीक म्हणजे ट्रासपास केली मुगे प्रॉपर्टी. एट अबाउट 3 o'clock I was not there. मागीर मुगे बायल सुमार 4-4:30 वरांचेर सकयल देंवली हॉस्पिटलाक कोण दुयेंत म्हणून खबरी वचपाक. सो हे एब्यूज करपाक लागले मुगे मिसेसाक आनी मुगे मिसेस गाड्यांनी रस्त्यार घर मुगेले ऑफिसान भितर गेले सगळे आनी ऑफिसान भितर चलता तेन्ना ऑफिसान मुगे स्टाफ आसलेलो हे एब्यूज करूंक लागले बोवाळ करूंक लागले. म्हाका मिसेसाक फोन केलो अशें कर म्हणून हांवें पुलिसांक आपयले. पुलिसान ताका तुजें कितें आहा तें यो आनी पुलिसान आपयलें. सो त्या पुलिसान आपयले आनी ताका कितें भासाभास करपाक गेली विचारली आनी धाडले. सो हो इन्सिडंट कितें जालो तो हांवें बरे भाशेन मुगे मिसेसाक उलयन नारेट करून हांवें कंप्लेन केलो एट अबाउट 5:30. आनी मागीर आमगेल्या स्टाफा कडेन विचारून सगळी कितें कितें अब्यूज केला कितें कितें उलयलां तें सगळें घालून 8:30 आनीक कंप्लेन केली ऑन 12 जुलय 2025. त्या नंतर 15 जुलयाचेर म्हाका सकाळची एक मिटींग आसली. हांव प्रेसिडेंट आहा पंचायतीचो बेतालबाद जाता हिंगा. तूं खबर ना केसो तो तूं पयशे घेता असो कळना. हांवें म्हणलें की म्हाका पयशे केन्ना दिले नाय. हांवें मुको मेसेज आयला की म्हाका 20 lakhs केन्ना दिले नाय. तूं म्हाका हिंग मुकोडे रेकॉर्ड आहा आनी त्या मागीर मुकोडे 2 चॅक मागता 13 आनी 18 बुड्याचेर एक चॅक मागता. आमचे रेकॉर्ड आहा हांवें सगळे रेकॉर्ड पुलिसी दिलो आहा. 13 and 18 31 lakhs जाले आनी 48 lakhs. सो ह्या दिसाक म्हाका तेणें एटॅक केलो इगोजे फुडल्या 15 तारखेक. पुलिसान ताबडतोब ताका पुलीस स्टेशनाचेर हाडलें आनी कॅमेरा ऑन केलो पुलिसीन. त्या थिंग बसयलें. मुगे कॉमन फ्रेंड आसलो थिंगा एक मॅथ्यू केंटकी ओनर आहा तो आनीक एक सुदान डिकॉस्टा आसलो आनी हांव बसलो आसलो ते बसलो आसलो. पियान हांवें जाप काडना इट इज ऑन अ रेकॉर्ड. हांवें ताका कांय विचारलें ना. पियान ताका विचारलें तुवें मिगी पयशे दिले हय ट्रान्सफर दिले केन्ना दिले हांव तुका कॉपी दिता बरें कॉपी हाड. मुगे फ्रेंडान हांवें तूं पयलें क्लियर केला तेणें म्हाका 5 वर्सां पयले 15 लाख दिले म्हण एट द रेट ऑफ 15% इंट्रस्ट. आनी हे 15% इंट्रस्ट हे आतां जस्टिफाय जाता 15 तारखेर. हे पयशे हांव भायर आसलोलो हांवें मॅथ्यूक धाडले मॅथ्यू केंटकी. हेणें तेगे ड्रायव्हरा वचून ताका घराक पयशे दिले आनी हे 15 तारखेर पुलीस स्टेशनचे स्थित जालो हांव तेणें मानून घेतला आनी मागीर 2 पाटी केलो गाडये बसपाक आनी इब्यूज करूं लागले. भुरग्यांक रिसेस पडूंक लागले इस्कॉलाच्या. भुरग्यांक उजीक तेणें एसोल्यो गिन्सां गाडी मारल्यो चुकिलें. मुगे भुरग्यांक गाडी मारल्यो. मुगे भुरग्यांक न्हू जालो इजवटी गाडी मारल्यो आनी ती इगोचे रस्त्याक फुडल्यान लोक इगोचे इस्कॉल आहा थिंगा भुरगीं खेळटालीं टिचर चयताय आनी कांय पुलीस फोन मारला. PSI धाडला डॉक्टर कॉन्स्टेबल धाडले आनी लेडी कॉन्स्टेबल आनी ती रोखडी येयली. येयले उपरांत तेच फुडल्यान दे आर द विटनेस PSI आनी कॉन्स्टेबल लेडी कॉन्स्टेबल दे आर विटनेस. तेच फुडल्यान तेणें म्हाका गिन्सां गाडी मारल्यो गिन्साच्यो. हांवें गोंय लुटून हायला हांव चोर आनीक हांव हें तें म्हण सगळें हांवें त्या मुगे कंप्लेनीचेर घायलां. सो हांवें तेजूच आनीक कंप्लेन दिली आनी तेच नंतर आनीक हांवें कंप्लेन दिली 24 तारखेर. 24 तारखेर कंप्लेन दिली की हांवें सगळ्यांक दिली. IGP दिली सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलिसाक दिली DSP क्रायमाक दिली ह्युमन रायट्साक दिली
PIA दिली आणि ह्या कंप्लेनाचेर ही कारवाई जाली आणि कारवाई जाता आसतना कितें जालें ह्या फिडॉलाचेर आनीकूय ती पुलीस स्टेशनाची कंप्लेन आहे आणि मेजर कंप्लेन खंयची आहे एक तेणें काल व्हिडिओचेर सांगितला ताणें आपल्या फोंडाक घालो म्हणून ताणें आपल्या देपताक घालो हा म्हणून हांवें आतां हांव तेजो सारको व्हिडिओ आयकोवप पडलो आनी आयकता आसतना तेणें कोण गराड म्हणटे तो गराड म्हणटाय तो तेजें नांव विश्राम हेल्पा लागून घेतिल्लो आनी तेजो वांगडा फिडॉल मुगे ऑफिसान बसलो आसलोले सो ताका पयशे भरत आसलोली हांवें सांगलें बाबा बडे पयशे न्हय मुगेले तोंडार दिता हांवें एक टायमाक म्हणून ताका पयशे घेतले फिडॉलाक ते दितालो तर ताका आनीक म्हाका खबर ना तेजे उपरांत फिडॉलाक ताका 50 लाख अरेंजमेंट करून दिले एट अ रेट ऑफ आय डोंट नो बट कांय दिसांनी म्हाका सांगिल्लें तेणें आपल्याक म्हणजे थोड्याच तेंपार 4-5 म्हयन्यांनी आपल्याक ते पयशे दिले ना म्हणून सो हांवें तेगेल्या तेगे फोन लागना म्हूण तेगे भयणीगे घराको गेलो खोर्जुया म्हापसा चॅक हांवें इश्यू केले 31 लाख आनी 48 लाख अंडर ड्युरेस हांवें इश्यू केले म्हूण अंडर ड्युरेस हांवें इश्यू केले म्हूण आनी त्यो हांवें दुसऱ्या दिसाक चॅक हांव स्टॉक पेमेंट केले त्यो तेजे घोडे बँकाच्यो स्लिपां हांवें स्टॉक पेमेंट केले त्यो अंडर ड्युरेस इश्यू केले म्हणून आनी त्या नंतर हांवें ताका तेजेर कंप्लेन केला कित्याक येयलोले दिसाक त्र्याक आपण व्हिडिओ काडून तुगे घरा मोकले आपण कोण व्हायरल करतले ते सगळे त्र्याक दिले तर म्हाका आनी इतलो ते त्र्याक दितात सो ज्या 15 तारखेर हे सांगिल्ले आनी गेले आतां त्या व्हिडिओचेर कोण तो एलर्ट गोवानान सांगितला पुलिसीन ताका आपयले आनीक ताका अरेस्ट केलें म्हूण ना पुलिसीन ताका मुगे 4 कंप्लेन हांवें पुलीस स्टेशनाचेर कोलवा आनी कोलवा न्हय हांवें होम डिपार्टमेंटाक सगळ्या डिपार्टमेंटाक कंप्लेन केलो आनी ती इन्क्वायरी आयज आमी ऑगस्टाचे 30 तारीख जाली कंप्लेन केलो 12 तारखेर जुलयाचेर आनी त्या नंतर ताका कितले फाटी आपण पयशे दिले धाडले म्हूण ताका पुलिसीन सांगिल्लें तूं रिसीट हाड कॉपी हाडून दी ओरिजिनल नाका कॉपी दी तेणें रिटर्न 2 स्टेटमेंट दिले बरोवन तुवें पयशे कितको दिले ट्रान्सफर केले बायल मागताली मिकी मागतालो ताका इन्कम टॅक्सा प्रॉब्लेम आसलोले EDC प्रॉब्लेम आसलोले हांवें EDC मुगे लोन आसलो काबार केलो घेतो ना मुगे कोलेक्टर प्रॉपर्टी दिलो ते रिलीज केल्यार कितू सेम जालो मुगे एकूच मॅटर आहा CBI काबार जाली ED काबार जाली सगळे केस काबार एकूच आहा इन्कम टॅक्साचे चलता आनी इफ आय हॅव टू पे आय विल पे हो व्हिडिओ काढताना व्हिडिओचे ताणें क्लेम केला आपण आयज सांगत आपण 48 lakhs मागूंक न्हय जाल्यार 48 lakhsचे आनी 31 lakhsची चॅक तुमी डिपॉझिट कितको केली मिस्टेक जाली डिपॉझिट करपाकू ती तर 48,000 मागलो जाल्यार आनी 18,000 मागलो जाल्यार ती डिपॉझिट तुगेली की ह्या फिडॉल पेरेरा काल व्हिडिओ काडला आनीक हांवें तेजी कंप्लेन केलो ताका 2 फावटी नोटीस दवरले आनी 2 फावटी नोटीस घालून कितें रिसीट दिता बरोवन दिता आनी वयता आतां पुलिसीन सांगिल्लें ताका तुवें हिंगा दिला पयशे दिले म्हूण सांगिल्लां तुवें बँकान ट्रान्सफर केलें म्हणल्यार ती स्लीप हाडून दाखय म्हणून कॉपी तें दिलें न्हय ताका 2 फावटी नोटीस सूट केले अंडर सेक्शन 41A दोनी पयल्या नोटिसा तेणें कॉपरेट जालना दुसऱ्या नोटीस सूट केन्ना ताका सांगिल्लें तूं तर कॉपरेट जायना तें हाडना जाल्यार तुका मॅरेज करतलें म्हणून ताका काल आपण परत ताका दितालें तेणें सांगिल्लें आपल्याक नाय म्हणून आपण दिना म्हणून दिना म्हणून ताका अरेस्ट केला सो हिंगा आतां मुकोडे हिंगा एविडन्स आहा सगळे हांव हिंगा बेस्तो येयलो ना ते आतां तरी उलयता आपण तेणें आपल्याक चॅक दिलो हाय चॅक तेणें बॉस कोन म्हणजे केस घालपाक जालो बॉस कोन म्हणजे केस घालपाक जालो ते थिंग क्लेम करता आपल्याक एफिडेविट आहे म्हूण हांवें तर एफिडेविट केलो हांवें ते पयशे दिले म्हणून म्हाका तेणें केस करूंक जालोली केस खंयची जालो तेणें म्हाका कांय हरकत ना म्हाका खबर हांवें कसली एफिडेविट फायल केलो ना म्हणून हो तो व्हिडिओ व्हायरल केलो तेणें सगळे एविडन्स आहाय डॉक्युमेंट आहाय मेसेज आहाय
तेगे वॉइस रेकॉर्डिंग हांवें रेकॉर्ड करून हांवें पुलीस पेन ड्रायव्हराचें काम दिलो हय एब्यूज करते मुगे भुरग्यांक कोण आय एम रेडी टू फेस एनीथींग इफ आय एम रॉंग बट मुगे भुरगीं कित्याक इनवॉल्व जाता मुगे भुरगीं कोण हार्टीची कोण पोटाची म्हणप कितें सो मुगे बाबा तितलेंच तुमच्या माध्यमांतल्यान पावोवपाक लोकांक आयज तो व्हिडिओ व्हायरल जाला सांगितलां 15 वर्सां जालीं 15 वर्सां मुगे काम केलो हांवें म्हाका मुगे वेल विशयान म्हाका जायत हेल्प केला उजबार आले हांवें जायत हेल्प केला जेन्ना हांव पॉलिटिकल हाच्या आदी येवन पासून हांवें मुगे लोकांक जायत हेल्प केला दे स्टूड बाय मी आनी हांवें कोणाक नागयलें ना आनी कोणाक मुगे कोणें म्हणटा हांवें कोणाक नागयलें म्हूण ना मागिलां येयलां ना न्हू कित्याक म्हाकाय डिफिकल्टी आहाय फिडल परेरा हांवें ताका ते कॅश दिलो ते कॅश परत दिले हांवें ते थंय फाटल्यान तेणें मानून घेतलो CCTV पूण आतां ऑफिशियली ताका 15 लाख धाडल्या 13 लाख धाडल्या 13 लाख दिला होय ते 5 लाख तारखे दिला मागितले मात ते पयशे कळ्ळें पूण तुमी जालें तूं आतां म्हाकोडे पळय कितले डॉक्युमेंट आहा म्हाकोडे पळय कितले डॉक्युमेंट आहा म्हाकोडे एविडन्स आहा हे तेज्यो मेसेज्यो तेणें धाडल्यो म्हाका मेसेज्यो 13 18 48 म्हणल्यार ते कितें ₹1000 लॅक्स पूण ती म्हाका लेखांनी चॅको मागले जबरदस्त मागो ते चॅको आनी हांवें स्टॉप पेमेंट केलेल्या उपरांत पासून म्हाजी डेटू हांवें स्टॉप केलेले उपरांत डेपोजीट केल्या चॅको तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.